काल सकाळच्या वराचेर लक्ष्मी शिरोडकर ह्या महिलेचं ज्या पद्धतीन मृत अवस्थेत बॉडी मेळ्ळी त्या हेतून बिचोलीन बऱ्यापैकी खसबस माळ्ळी। ज्या पद्धतीन आमच्या फुडें म्हायती येयला त्या म्हायतीन आमकां अशें कळून येयलें की रमेश तेली वो एक मनीस बिचोलीच्या पुलीस स्टेशनार वयता आनी कागाळ करता की बिचोलीच्या हांगासर एक शिल्पा बारच्या ऑपोजीट बिचोली हांगासर टेम्पोन एक महिलाचो मृत अवस्थेन बॉडी आसा म्हणून अशें ताणें कागाळ करपाक तो गेल्लो आनी त्याच्या नंतर बिचोली पुलीस आहा ती थंय वचून त्या सिच्युएशनार वचून त्या बॉडीन थंय वचून तेंच्यांनी ती थंयची तपास केले उपरांत तांकां ती बॉडी अशें लक्ष्मी जी आसा तिची बॉडी थंय दिश्टी पडली। ताच्या फुडें म्हायती अशी मेळटा की रमेश तेली आणि लक्ष्मी जी शिरोडकर जी आसा ते त्यांचे एकमेकाचे बऱ्यापैकी संबंध अशी म्हायती अशें प्राप्त जाता आनी ताच्या उपरांत त्यांच्या भितरल्या संबंधा भितर खंय ना खंय तरी ताण तणावाची गजाली झगडी अशी जाताली। पयरच्या दिसा रातच्या टायमाचेर त्यांच्या एकामेकांना झगडी जाल्ली आनी त्याच्या हितून थोडेफार दुखापत हे लक्ष्मी शिरोडकर हिका जाल्ली आनी त्या दुखापतीसून अशें म्हायती येता की त्या हितून ताणें व्हरोन ताका टेम्पोन दवरलें आनी टेम्पोन दवरल्या उपरांत त्या लक्ष्मी शिरोडकर हिका जेन्ना तिका दूख जालें त्या दुखाच्या हितून तिची मरण आयलें अशें म्हणून फुडें म्हायती समोर येता। आनी ह्याच मरणा भितर सद्या बिचोली पुलीस जी आसा रमेश तेली जो ऑलरेडी आपूण स्वताहून पुलीस स्टेशनार वचून त्या संदर्भातली म्हायती दिल्ली पण तेकाच म्हणून संशयीत म्हणून सद्या बिचोलीचे पुलीस तेंच्यांनी रमेश तेली हेका सद्या आपल्या संशयीत खुनाच्या आरोपान म्हणून ताका सद्या ताब्यात घेतलेल्या फुडली चवकशी चालूच आसा स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।